पळय बीजेपीन आमचें म्हणणें कितें आसा तें दवरपाक लायलां म्हणून रिएक्शन दिवपाची म्हाका पयलीं म्हणल्यार गरज दिसना, कित्याक बीजेपी म्हणटा तांकां कसलोच मॉरल अधिकार ना ऑपोजिशन पार्ट्यांक कितें सांगपाचो. तांच्यांनी आज स्वताक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. जर ते वेगवेगळे दावे करता कोण एंटी नॅशनल आयले जाल्यार तुमचो इंटेलिजन्स फेलियर जाला गव्हर्मेंटाचो. जर एंटी नॅशनल एलिमेंट्स दुसऱ्या स्टेटींच्यान गोंयान पावता जाल्यार. नंबर 2, आमी ठाम मताचे आसा की स्टुडंट्साचो आनी युथाचो जो पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो तो तांचे मुद्दे क्लियर असले. मुद्दे असले रेजिग्नेशन ऑफ युनियन एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. त्या प्रमाणे जे स्टुडंट्स पिसफुली प्रोटेस्ट करताले तांचेर अमित शहाचे पुलीस गुंड कशे वागून जशे तांचेर लाठीचार्ज केलो त्याच प्रमाणे गर्ल्स स्टुडंट्सांक मॉलेस्ट केली, तांचेर एक्शन जावचें म्हणून. तिसरो मुद्दो आसलो ज्यो स्टुडंट्स आनी यूथ आपल्या हक्का खातीर जो देशाचो फ्युचर आमचे आसा यंग जनरेशन जेनझी प्रोटेस्ट करताले तांचेर ज्यो फॉल्स एफआयआर घाली थंय रायटिंगाची त्यो विड्रॉ करच्यो म्हणून. कित्याक चित्र सगळें क्लियर असलें. इतलो पुलीस फोर्स आसतना आमी सुद्दां तुमकां खबर आसा जंतर मंतर गेल्ले प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक, तेन्ना थंय इतले स्ट्रिक्ट पुलीस मेटल डिटेक्टर घाल्ले, पुलीस पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर घेवन चॅकिंग करताले. बॅग जाका ताका स्टिकर लायताले पुलीस व्हेरीफाईड, दिल्ली पुलीस व्हेरीफाईड म्हणून. तुम्ही चॅक करा, खूप जाण गोंयच्यान गेल्ले, इवन ते लोधा प्रोजेक्टाचे विरोधान प्रदर्शनां चल्लेली तेन्ना. जाल्यार अशा परिस्थितीन 2 ट्रक भरून थंय फातर हाडलेले पयल्याक. आनी ते सगळे इट इज व्हेरी क्लियर की ते स्टुडंट्सांनीच एक्सपोज केल्ले हे फातर कोणे हाडले ते. जाल्यार अशा परिस्थितीन ते भुरग्यांचेर फॉल्स केसी घालप त्यो विड्रॉ करच्यो म्हणून मागणी आसली. जाल्यार हे 2-3 जर मुद्दे सोडून आनी म्हाका दिसता खंयचेच मुद्दे हे स्टुडंट्साचो जो पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो तातूंत नासलो. जाल्यार जेन्ना विशय स्टुडंट वेलफेअराचो आसलो, नीट एक्झामी खातीर धर्मेंद्र प्रधानाच्या रेजिग्नेशनाचो आसलो, अशा प्रोटेस्टाक खंयच्याच व्यक्तीन कसलोच दुसरो अजेंडा आनी वेस्टेड इंटरेस्ट घेवन जर आनी कितें फुडें काडपाचो प्रयत्न केला जाल्यार ते गोष्टीचें आमी समर्थन करना. हाचे बद्दल आमी ठाम आसा. जाले सेलिब्रेशनात उमर खलिदाचो पोस्टर ते काड जाले. सो मागीर जे कितें इश्यू जाला तितून पयला आसतलें. सो ह्या विशयाचेर तुमी कितें म्हणटात? पळय, एक म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक लक्षात आसूंक जाय, बीजेपी कितलोय नॅरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न करूं, आज कितें जाला की जे कोण बीजेपीक प्रश्न विचारता, जे कोण नरेंद्र मोदीक प्रश्न विचारता तांकां एंटी नॅशनल म्हणून लेबल लायता. काँग्रेस पार्टी हे देशाक स्वतंत्र दिला. काँग्रेस पार्टीन पाकिस्तानाचे 2 कुडके करून उडयले 1971. ते कोणें विसरचें न्हय. एज फार एज उमर खालीद मॅटर इज कन्सर्न, दॅट मॅटर इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. आणि सुप्रीम कोर्ट विल बी डिसायडींग फॅक्टर इन दॅट. कित्याक तो आमी इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी न्हय, आमी ज्युडिशियरी न्हय. आनी जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्टाचो आसतलो तो प्रत्येक देशाच्या नागरिकाक मान्य आसतलो आनी मान्य आसपाक जाय. हॅविंग सेड दॅट, आय विल बी व्हेरी क्लियर. देर आर पीपल, द एक्स सर्व्हिसमॅन सिटींग ओवर हियर, कर्नल, he is chairman of our minority cell, the social media chairperson Himanshu, that Congress party is committed to national safety, national integrity, and any individual, he or she, with his or her actions, speech or otherwise threatens sovereignty or integrity of our nation, it has to be dealt with zero tolerance policy. फाल्यां कोणूच व्यक्ती जर देशाचे संप्रभुता तशीच देशाची अखंडता हाका धोको निर्माण करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार काँग्रेस पक्षाची भूमिका ताका झिरो टॉलरन्स ही आसतली. So you condemn that what happened that day was wrong. I think I have made it very clear when I say any person involves anyone and everyone. Secondly, परत सांगता हांव, स्टुडंट्साचे ते प्रोटेस्टाक जेन्ना तो विद्यार्थ्याचो विशय आसलो, युथाचो विशय आसलो, तातूंत आनी कसलोच अजेंडा फुडें धुकलप ही चुकीची गजाल.